प्राइस आता देशाच्यान भायर सरता आणि मुंद्रा पावच्या पयलीं ताचो प्राइस 50% वाडटा आणि वो ओवर प्राइस्ड प्राइस ऑफ द कोल इज बॉट बाय अडानी and it is given to the discom to distribution. So ultimately that overpriced price of the coal is passed on to the consumer. So हातून नुकसान कोणाचे जाता ते कंझ्युमराचे जाता. कंझ्युमर म्हणल्यार आमी सामान्य नागरिक सामान्य वोटर. दुसरे स्टॉक एक्सचेंज मॅन्युप्युलेशन जे ओव्हर प्राइसा वयले जे फंड्स आसात दोज फंड्स आर बीइंग सायफंड आणि ताज्यो ज्यो बेनामी होल्डिंग कंपनीज आसात इन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज दे आर युजिंग दॅट मनी देर. सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रॉस वायलेशन अंडर द सेबी रूल. आता फाटल्या दिसांनी आमी सेम अडानीचेच गोंयान कसो इफेक्ट जाता हेय आमी उघड केल्लें. जेन्ना गोंय राज्यान जेपीसीक इलेक्ट्रिसिटी वाडोवची गोंय राज्याची जेन्ना ताणें एप्लिकेशन दिल्लें आनी थंय मिटींग जाल्ली तेन्ना थंय आमी ऑब्जेक्शन घातिल्लें की इलेक्ट्रिसिटी प्रायसीस वाडयनाका. आनी वॉट वॉज द रिजन गोवा गव्हर्मेंट गेव दॅट टायम दॅट वी आर बायींग कोल एट अ हायर प्रायस. सो दिस इज दॅट सेम थिंग. जो कोळसो इंडोनेशियांतल्यान अडानी हाडटा तो 50% इन्फ्लेट करून हाडटा. तो म्हारग प्रायसाचेर घेता आनी हांगा डिस्ट्रिब्यूट करता. And then Goa government is saying that we are buying the coal at a higher price and that is passed on to the consumer. सामान्य गोंयकार आज ती म्हारग इलेक्ट्रिसिटी घेता आणि ते 50% प्राइस इन्फ्लेट करून जो हाडटा that money is being siphoned in the benami companies of Adani holding companies. So this is a big racket. 2012 जेन्ना या गोंय राज्याच्या बीजेपी सरकारान सांगले आमी परिवर्तनाक लागून सरकार हाडटा आणि स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान गोंयान जो कोळसो हँडल जाता ताजेर ग्रीन सेस लायिल्लो 2%. हे सुद्धा आमी एक्सपोज केल्ले लास्ट टाइम. जेन्ना मोदी 2014 जेन्ना इलेक्शनाक उबो रावलो या देशाच्या जनतेन पळयला की त्याची फुल कॅम्पेन वॉज डन अंडर अडानी ब्रँड नेम. तो अडानीची चॉपरां घेवन भोंवतालो, तो अडानीचे एअरक्राफ्ट घेवन भोंवतालो आणि जेन्ना मे म्हयन्यान मोदी जेन्ना प्रधानमंत्री जालो तेन्ना सरप्रायझिंगली इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर 2014 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर जो मुख्यमंत्री आशिल्लो तो एक अमेंडमेंट हाडटा आणि तो ग्रीन सेस फ्रॉम 2% ही गेट्स डावन टू 0.5%. and you know what is that cost implications on the state of Goa? It is more than 10,000 crores. म्हणजे अदानीक या मोदी सरकारान गोंय राज्याचेर प्रेशर घालून गोंय राज्याचे 10,000 कोटी रुपया आज सरकाराक नुकसान जालें. हाजेर गोंय राज्य सरकारूय कांय उलयना. जे मॅटर हायकोर्टान गेल्ले हायकोर्टान डिसमीस करून स्टेट गव्हर्मेंटाक सांगले की ते पैसे वसूल करा. ताज्या उपरांत ते सुप्रीम कोर्टान गेले. सुप्रीम कोर्टान क्लियर कट सांगला की जे पैसे जे तो ग्रीन सेस आसा तो पयलीं भरा एंड देन यू आर्ग्यू द मॅटर. स्टेट गव्हर्मेंट कांयच एक्शन घेना. सो दिस exposes and this shows that there is a nexus between this BJP government and Adani. आणि सफरर कोण? सफरर सामान्य मनीस. जो सामान्य नागरिक जो आपलो दिसाक कामाक वता कोण नोकरेक वता तो जेन्ना सांजचो घरा येता कित्याक आज प्रत्येक मनीस घरा आज इलेक्ट्रिसिटी यूज करता. सो ही इज द पर्सन जाचेर ओव्हर बर्डन करून हे जे पळय फ्रॉड अदानी आणि मोदीचे जे चल्ला हे सामान्य मनीस सामान्य वोटराक आज फेस करचे पडटा. सो एज अ काँग्रेस पार्टी नॅशनल लेवलाचेर काल आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन डिमांड केल्लो आसा की हाजेर आमी एक फूल डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन बाय जेपीसी दॅट इज जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी फॉर्म जावची आणि हे जे एक्युजिशन्स केल्यात इन दीस ब्रायबरी हाजेर कंप्लीट इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय हो आमचो काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आसा. आणि समज बीजेपी जर तर एडमिट करता
की जे ओपोजिशन रूल्ड राज्य आसात किंवा सेंट्रली गव्हर्न जम्मू काश्मीरान जे इम्प्लिकेटेड केला, समज जर तर अडानीचे ब्राइब जर तर ऑफिशियल आसा आणि इफ इट इज नॉट अ क्राइम, देन आय थिंक द सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज टू अपॉइंट दिस JPC. आम्ही पहिले की मोदी सरकार जे ओपोजिशन रूल्ड स्टेट ज्यो आसात थंय 31 करोडाची किंवा 100 कोटीची सुद्धा जर तर केस असली जाल्यार चीफ मिनिस्टराक अरेस्ट करता, भितर उडयता. पूण हांगा एक बिझनेसमॅन जाचेर 2000 कोटी रुपयाचो चार्ज आसा ताका अरेस्ट करना, ताका फ्री सोडला देशान भोंवपाक, देशाक लुटपाक, सामान्य लोकांक लुटपाक. सो काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आसा that we are demanding for a JPC inquiry, a detailed inquiry in these accusations of bribery case on Adani Group. मोदी फक्त एक मित्र म्हणून मदत करता. आम्ही आता जर तर गेल्ली 10 वर्सां पळयत जाल्यार ज्या पद्दतीन अडानी ग्रुपाचे जे इन डिफरंट फील्ड, जशें हांवें सांगलें की डिफरंट एजन्सीज ह्या देशाच्यो, ED आसतली, CBI आसतली, SEBI आसतलो, इन्कम टॅक्स आसतलो, हांकां वापर करून अडानीन एअरपोर्ट घेतले, पोर्ट्स घेतले, मिडिया कंपनी घेतल्यो, सिमेंट प्लांट घेतले, ज्या मॅनिफोल्डान ताजे नेटवर्थ वाडले. हे प्रधानमंत्र्याचो हात नासलो जाल्यार जावपाक शकना. तुम्ही साधे उदाहरण गोंयचे घेया न्ही. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जर तर 2% सेस घातिल्लो जाल्यार BJPन आज प्रमोद सावंत सरकारान सांगपाक जाय की कोणाचो प्रेशर आयलो आणि ते 2% वयल्यान 0.5% हाडले. 1.5% कित्याक लागून कमी केले? कोणाचो फोन आयलो? कोणे प्रेशर घातलो? हे सांगचे पडटले BJP सरकारान. कित्याक दॅट ग्रीन सेस वॉज पुट बिकॉज ऑफ द कोल पोल्युशन एट वास्को एंड मुर्मुगांव तालुका. पूण ते इम्प्लिमेंट करपा सोडून ताका सूट दिता, 1.5% देंवयता. दॅट 1.5% रन्स इन थाउजंड्स ऑफ क्रोड्स. दॅट ग्रीन सेस इज ऑन द सेल व्हॅल्यू ऑफ द कोल. सो अश्यो कितल्योश्यो एक्झाम्पल आसा आनी म्हाका दिसता हे आतां जे उगड जाला की ताणें 16,000 कोटीचो प्रोजेक्ट घेवपाक लागून 2,000 कोटी रुपयाची ब्रायब ताणें गव्हर्मेंट ऑफिशियल, इंडियन गव्हर्मेंट ऑफिशियलांक दिल्या. आय थिंक हाजेर एक JPC जावपाक जाय, हाजेर डिटेल इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी तुमी कशें 130 कोटी 100 कोटीचे जर तर चार्ज असलो जाल्यार चीफ मुख्यमंत्र्याक तुमी अरेस्ट करता ह्या देशांतले. सो हाकाय अरेस्ट करपाक जाय. हाजेर 2,000 कोटी रुपयाचो चार्ज आसा मरे. दॅट इज बीन डन बाय द US, नॉट बाय द इंडियन एजन्सी, बिकॉज इंडियन एजन्सीज SEBI धरून सगळे आज शामील आसा. माधवी बुच ऑल्सो इज एक्चुअली क्वाईट. कित्याक तिचो लिंक आमी जर पळयत जाल्यार रेज सिरियस डाउट्स. आणि महाराष्ट्राचे जे इलेक्शन जाले तातूंत जर आमी पळयत जाल्यार ह्या देशाच्या प्रधानमंत्र्यान कितें नारो दिलो? एक है तो सेफ है. आता हो एक कोण बाबा? अडानी जर तर सेफ आसा जाल्यार ती सेफ तिजोरी ही सुरक्षीत आसा, हो प्रधानमंत्र्याचो नारो आशिल्लो. आणि सी दिस विल हॅव अ लार्जर इम्प्लिकेशन, ग्लोबल इम्प्लिकेशन ऑन इंडिया. दिस इज नॉट अ स्मॉल इश्यू. सी प्लीज अंडरस्टँड वेन द US Federal Security Laws and as per the Foreign Corrupt Practices Act, today Security Exchange Commission have charged Adani for this bribery. आता कितें जाता? जेन्ना एका सरकाराच्या अंडर जेन्ना येदो व्हडली ब्रायबरी जाता, जेन्ना इज अ फॉरेन इन्व्हेस्टर विल ऑल्सो बी स्केर्ड नाव. ग्लोबली जे आज फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट जे पळय आज देशान येता, दे विल बी स्केर्ड. So getting new investment also from foreign countries is also is a worrisome for the country. मोदी म्हणतात न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं खाता कोण?
अरे उघड दाखयलं नाही की अदानी कशा पद्धतीन खाता हे युएसच्या सेक्युरिटी एक्सचेंज कमिशनान सांगला. सो तो कोण खायना ते सांगचे न्ही मोदीन. म्हाका दिसता मोदी गव्हर्नमेंट इमिजिएट बेसीस there's a serious charge of corruption bribery of 2,000 crores which is not a small amount. $250 million. सो ताचेर चार्ज आसा. आणि समज जर तर मोदी जे नारे दिता न खाऊंगा न खाने दूंगा जाल्यार अदानीक म्हाका दिसता अरेस्ट करपाक जाय. समज अदानीक जर अरेस्ट करना जाल्यार दिस वील प्रूव दॅट देर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन अदानी आणि मोदी. See, we have demanded our leader today all across the country. All PCCs are holding a press conference that Congress party nationally is demanding a JPC on this issue because this is a very serious issue. There are about 10 crore Indian investors who are involved in stock market. या देशाच्या जनतेचे 10 कोटी लोकांचे पैसे हातून लागिल्ले आसा. So there is a threat also to these investors. So I think there is a thorough inquiry which has to be done. We demand a JPC on this issue. अमित बाबा कॅश फॉर जॉब तुम्ही सम्राटान आंदोलन करता म्हटलेले ते अजूनपर्यंत दिसले ना बघा. आम्ही ऑलरेडी सांगला न्ही फाल्यां आमचो मॅसिव्ह प्रोटेस्ट आसा ऑन कॅश फॉर जॉब. फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर वी आर हॅव्हिंग अ प्रोटेस्ट. टुडे अवर यूथ काँग्रेस ऑल्सो इज हॅव्हिंग अ प्रोटेस्ट एट पुलीस स्टेशन where the maximum FIRs have been filed. आणि म्हाका दिसता ताजेर वी वील टॉक टुमॉरो बिकॉज वी हॅव केप्ट अ प्रोटेस्ट ऑन दॅट. आणि त्या विशयाचेर म्हाका दिसता फाल्यां उलोवया. बट दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू की प्रत्येक गोंयकार आमी म्हणटा अरे अडानीचो आमकां कितें फरक ना. प्रत्येक गोंयकाराक फरक पडटा. आज जो कोळसो गोंयांत येता किंवा गोंय राज्य जे आज इलेक्ट्रिसिटी परचेस करता इट इज डायरेक्टली डिपेंडंट ऑन कोल. And this Adani is the major importer of coal. तो 50% प्राइस वाढवून कोळसो या देशान हाडटा तो राज्य सरकाराक दिता and then राज्य सरकार is passing on to that consumer. Please understand you are paying for this. तुम्ही आज तुमचे हांगा फोन लायल्या तुमचे कॅमेरा लायल्या हे चार्ज करपाक पाहिजे तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी आज जी यूज करता that money is directly going into Adani's account. तो सामान्य नागरिक सामान्य गोंयकार सामान्य या देशाचो वोटर इज फेसिंग दिस ब्रंट. कॅश फॉर जॉब तशेंच फाटीं लँड स्कॅम जाल्ले तितून तुमच्या पार्टीचे म्हणजे अरेस्ट केलो विवेक कुमार म्हणून तेजे पार्टी एक्शन घेतली सर. कितें विवेक कुमार म्हणून तुमचे जो आशिल्लो सोशल मिडियाचेर ताका अरेस्ट केल्लो लँड स्कॅमान तेजे पार्टीन एक्शन घेतली सर. पार्टी ताचेर कितें योग्य पद्दतीन कितें करपाक ते करता. बट आय थिंक ताचेर ही वील क्लॅरिफाय बिकॉज दॅट इज नॉट अ पार्ट ऑफ काँग्रेस पार्टी. तुमच्या पार्टीन ना तो न्ही दॅट इज सी दॅट मॅटर वॉट इज देअर ही वील क्लॅरिफाय बिकॉज ही हॅज बीन फ्रेम्ड द डॉक्युमेंट्स वॉट ही हॅज सबमिटेड अस ही हॅड एन कोर्ट ऑर्डर टू साइन द सेल डीड एंड ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व. देर इज नो सी हे गव्हर्मेंट जे कोण चोर धरपाक जाय तांच्या फाटल्यान वचना पूण नाका आशिल्ल्या लोकांक फ्रेम करून ताका एक एंगल दिवप हे सरकार करता. आता कॅश फॉर जॉबाचेच तुम्ही पळया मरे तांचे स्वताचे कॅबिनेट मंत्री सांगता किती एक्शनी जाल्यो. जेन्ना स्वताचे मंत्री सांगता जेन्ना देर आर ऑडिओ टेप्स वेर इज दॅट केस हेडिंग हाजेर म्हाका दिसता तुम्ही सरकाराक विचारपाक जाय.